तुम्ही आयज पेपर वाचला आसतले ते पेपराचे हेडलायन्स येयलेले आसा ते एक गव्हर्मेंट स्टाफ म्हणजे एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा ते डिपार्टमेंटान 2 कोटीचो घपला जाला म्हणून आणि ते बी पेडण्या आणि ते बी डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंता कडेन आसा आणि सांगपाचो उद्देश म्हणजे कितें हांव जेन्ना आयज चीफ कमिशनर जो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो आसा न्हू ताका आत्तां मेळपाक गेल्लो हांव मेळ्ळो तो म्हाका आनी तुजें नांव कितें काय म्हणून हांवें म्हजें नांव सांगलें कित्याक लागून येयला आनी ते पेपराचेर अशी न्यूज येयल्या तो तेणी कानाचेर अशें बोट दवरल्या सारकें आयकलें आनी खंयच्या पेपराचेर येयला कितें जालां काय आमकां विचारलें आनी हांव सरप्रायज जालो म्हणून ताका लागून म्हाजे कडेन पेपर जो आसलो न्हू तेज्या घरा तेज्या ऑफिसांसून जवळ जवळ 200 मिटराची म्हाजी गाडी आसली भायर तेणी तो पेपर हाडपाक सांगलो आमकां आनी पेपराचेर येयला आनी तेज्या फुड्यान टेबलाचेर एक्चुली पेपर आसा हो हांवें पळयला म्हणून हे सरकारान पळया तुमी कितें चल्ला हो जो आसा न्हू नारायण घाट जो आसा न्हू अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा तिने फाटल्या दिसांनी स्मृती इराणीचे प्रकरण जे आसले आसगांव विलेजीन तुमकां खबर आसतली त्या प्रकरणात तेणी कशें कितें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कशें सांवारलेले आनी हो एजंट जाल्लो आसा कित्याक लागून तो जो आमचे कडेन जो उलयला न्हू आयज त्या प्रमाणे दिसता की एक गव्हर्मेंट स्टाफ तो सांगता कितें आमकां की तेंची जे चलनां जी आसा न्ही एका मनशान खंय छापलेली आसा आनी ते बँकीन ते पयशे पावोकूच ना आतां गव्हर्मेंटा कडेन तो सांगता आसतना कितें सांगता कोणाक केन्ना चलनां बरोवपाक कळना ऑनलायन करपाक कळना जे सर्वसाधारण जे लोक आसात तेंच्यांनी खंय कितें केलें ऑनलायनीन भरपाक कळना म्हणून तेंच्यांनी खंय चलनां खंय बँकीन वचून भरले आनी ते बँकीन खंय पयशे कलेक्ट जावंक ना आतां पेडणे मतदारसंघ हो खरोखरच इतलो मागासलेलो आसा आमकां तूं पेडणेच्या लोकांच्या बद्दल तूं सांगता ते लोकांक कांय कळना म्हणून तर गव्हर्मेंटाची जी ऑनलायन जी आसात न्ही गव्हर्मेंट जे ऑनलायन जे करता न्हू पेपरलेस ट्रान्झॅक्शन कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन जे म्हणटा न्ही हे जे ऑनलायन जे आसात न्हू अख्ख्या इंडियन मरे अख्ख्या आमच्या भारत देशाक मरे सगळे फटयतात ऑनलायनीन जे कितें आहा ते कित्याक पयशे कलेक्ट थंय जायना भलतेच कोणाची एजन्सी आसतात तुमी जर सोदून गेलो तो मनीस मेळना पण आतां हेंच्यांनी आयडिया कितें केल्यात आतां ऑनलायन रस्त्याचेर येतात पोलिसांक बी तेच करतात ते तुमी म्हणटा आमकां मोबायलाचे पयशे फारीक करा म्हणटात ते आमकां कळना हे पयशे खंय वयतात ते पूण आयज हांव गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे आतां लेंथी उलयता कित्याक लागून हो नारायण घाट जो पडटलो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकाराचो एजंट जावन आसा हे डिपार्टमेंट जे आसा न्ही गोंयच्या सीएमाक पडटा आनी एक पेडणे मतदारसंघ अशे आमचे गोंयांत मरे 12 तालुके आसा आनी 12 आमची बरी ऑफिसां आसा अशें घफला ह्या 12 तालुक्यान जाता आसतलो कित्याक आतां ते म्हणटा 80 लोकांनी पयशे फारीक केलेले ते खंय बँकीन पावोंक ना पूण पयशे गेले खंय मागीर तो जो ऑफिसर जो आसा जो कोण युडीसी जो आसा ते युडीसी तेंच्यांनी खंय ट्रान्सफर केलो वाळपय कित्याक लागून केलो म्हणटा तो ताका ट्रान्सफर केल्या उपरांत जो फायली बी आसा न्हू तो खंय तेज्या अंडर उरतले आसले ट्रान्सफर करूंक ना जाल्यार अरे जो मनीस तुमचे 2 कोटी खाता जो मनीस 70-80 लोकांक तो सांगता कितें आमची इन्क्वायरी आमची चालू आसा काल पासून इन्क्वायरी कंप्लीट जाली इन्क्वायरी कंप्लीट जायना फुडें एका मनशाक तूं फोटो शकता 2 मनशाक फोटो शकता 3 मनशाक फोटो 80 लोकांक जर तो फोटो शकता जर तुमी ताका दुसऱ्या ऑफिसान चार्ज कसो दिलो कित्याक लागून ताका हो जो आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बीजेपीचो आनी हे कितें करता सांगू तुमकां हे हांकां येता खाज एकी कडेन आनी खोरपिता दुसरी कडेन हे कितें करतात ताका ट्रान्सफर कित्याक लागून करूंक ना हांगासले हेंचेच गव्हर्मेंट ऑफिसांतले अरे मुख्यमंत्र्याक जर पडटा जो मनीस तुमी आमी आयज ऑन रेकॉर्डाक सांगिना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खंय पयशे गव्हर्मेंट जॉब लावपाक खंय तेंचोच बीजेपीचो एकटो मिनिस्टर सांगतालो की पयशे घेता म्हणून आतां गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आमचे भाव जे आसा हांव तेंचेर अलिगेशन घालिना सांगता गोंयच्या लोकांक कान उगडून तुमी आयकात मातशें की हे जे पयशे जे घेतात गव्हर्मेंट कामाक लावपाक म्हणून हे आमचे ऑफिसर हे 50 लाख 40 लाख खंयसून हाडटले पूण आयज कर्तृत्व कितें जाता की हे हांकां फ्री हँड सोडटा आनी आतां ताका ट्रान्सफर कित्याक लागून केला ट्रान्सफर न्हू ताका कंप्लेंट करून ताका अरेस्ट करून भितर घालपाक जाय आसलो हांगा बलात्कार केल्लेले मनीस हे सोडटात पुलिसांक मेळना आनी हांगाले गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आतां 2-2 कोटी जर जुमला जर करता हे जर करता तर भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडून आमकां अपेक्षा कितें आसा